मध्ये वसुंधरा नाही. किती जायचं ते सकाळी 7:15 उठून हांव शॉपार सारके 7 शॉपार येयले, शॉप उगडले, दूधवालो येयलो तितल्यान ताका चेडवाक हांव आपोवंक गेली. दूध कितले घेवया काय म्हणून विचारून तितल्यान हे 2 जाण येयले. एक तो गाडयेरूच रावलो आनी एक तो येवन हांगा उबो रावलो. एक गाडी स्टार्ट मारून थंय गाडयेरूच रावलो. तेणी हेल्मेट घातलेलें तोंडाक आनी तो दुसरो येयलो, ब्लॅक कलर कॅप घातला, मास्क घातला ब्लॅक कलर, सारकें फूल पॅक केला, फक्त दोळे दिसता, जॉकेट घातला ब्लॅक कलरचें आनी ह्या हातीन तेज्या बोटान कासवाची कशी कितें मुदी आसली काळी जाल्ली. आनी पयलीं येयलो आनी हेजे कडेन सिगरेट मागी हांगा उबी आहा, तो तिच्या फाटल्यान थंय आनी हांव हांगा आहा. पयलीं येयलो आनी सिगरेट दी म्हणून हांवें सांगलें कितें सिगरेट ना, म्हाका मास्क घालून येयला म्हणून डावट, कित्याक ह्या पयलीं 2दा अशें जालां. सिगरेट हांवें ताका ना म्हणूंक लागलें आनी मागीर म्हणूंक लागलो आंटी पानी का बॉटल दे तो म्हणूंक लागलो. पानी का बॉटल दिता आनी ती हांगा हिका हांव सांगता आई वयर वच गे वयर वच. तिणें तिका आयकोंकूय मातशी कमी येता, तिका तें आयकोंक येयना जालें म्हणटकूच 3दा सांगलें ही वयर वचोंक ना. आनी 1-2 खेप हांव घालून ताका उदकाच्यो बाटल्यो हांगाच आसल्यो, ती उदकाची बाटली दिवंक वयता म्हणून 2य हात तेणी फाटीं घातले. गाडीना फुडें देंवन पळय हांव धांवलें इतन गाडयेर बसोन पळय. तो एक दुधाची पोती बाबडो भुरगो घेवन येयलो, तो पासून धांवत येयलो, ताकाय कळोंक ना कितें जालें. तर म्हाका दिसलें आंटी कितें जालां तर म्हळें चेन मारून गेलो. हे फावट ही 3री फावट जाली. पयलीं एकदां काडली ते थंयसून येताली ती तेन्ना लिंगोडकारा गेले तेंच्या दारान, तो बाबडो भुरगो फाटसून गेलो तेंचो धांवोन, तेन्ना मेळोंक ना. 8 पावनाची मारली तेन्ना हांगा बसली. सकाळ फुडें अशेंच सकाळचो आनी आयजूय तो ह्याच टायमाक सकाळचोच येयला. आनी आतां कंप्लेंट केल्या आमी, आतां पळया पुलीस कितें करता ते. कॅमेरा सगळ्याक आसा, ते फुडें जीम आहा थंय पासून कॅमेरा आहा, फूल कॅचअप जाता थंयसर रस्त्या वयले. आनी MH-07 गाडी तेंची. कसली गाडी आसली ती मोटरसायकल? बायक हेजी पल्सर कशी कितें. आनी फुडल्यान ते व्हायट कलर कितें हेल्मेट घातलेलें आनी फाटल्यान कॅप घातला, मास्क तोंडाक घातला आनी गोरो आहा, बारीक आहा गोरो. कितल्याची घटना ही? 7:10, 7:15 7:15 जातलीं सारकी. सव्वा रस्त्यार कोणूच ना जालो न्हू, आयतार करून हांगा दोनूय हात वांगडा घातले. कितें कळलें म्हाजें कितें ताका घोळ काय कळोंक ना तें. कांयच कळोंक ना. फाटसून फाट करून हात घातले दोनूय. ही फावट आनी 3री फावट जाली. सकाळी वचले आनी आतां मांड उगडून सकाळ फुडें मांडार रावपाक करप बायले मनशांक भंय न्हू आतां. आनी फाल्यां जर कितें तांकां जर भांगार कितें मेळय ना जाल्यार फाल्यां कितें नाकार बिकार मारून पळटले ते, जुवय काडून पळटले भांगार तांकां ना मेळ्ळें जाल्यार. म्हणजे अशें हे रस्त्या वयले जर शॉप हे उगडूंक करी दिवंक ना जाल्यार कितें फायदो. फाल्यां गळ्यान कितें घालून येता बारीक सुतां सारक्या पासून घालून रावंक मेळचें ना. फाल्यां कितें मेळना जाल्यार जीव काडटले. तुमचें नांव कितें म्हटलें? अश्विनी सोसे. हांगा कितें म्हणटात? काणका 4 पावनाची आनी पयलीं मारल्या ती 8 पावनाची आनी तेज्या पयलीं मारल्याची 11 पावनाची. ती बाबडी कश्ट कळला, तिणें खूब कश्ट केल्या. कश्ट करून आमी तिका बडबडटान खरें घालूं नाका गे घालूं नाका, पूण प्रत्येकाक दिसता आपूण कश्टांनी केल्लें कितें आपल्या गळ्यार आंगार झरपाचें म्हणून. तिणें कश्टांनीच केलेलें आहा आनी हे दळडीर येवन अशें चोरून घेवन वयतात म्हणून लोकांचे गळे कापून वयतात. कितेंच कश्टांनी घातलेलें घालूंक दुसऱ्याक सुशेग ना. चोरा फुडें या पुलीस येवन गेले? हय येयले. तो कॅमेरा आहा आमचो पंचायतीचो, तो बंद पडला, तो ना. फुडें आसा कॅमेरा, तो जीम आसा पळय थंय सगळें कॅचअप जातलें रस्त्या वयलें. हय.